Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आत्ताच्या क्षणाक थंयसर त्या भागांचे सगळे भोंवप जे चल्लेलें आसा सगळ्या लोकांचे, हे सगळे शॉर्ट्स पळोवन मनाक चड दुःख कितें जाता जाल्यार हे सगळे लोक भायर भोंवतात आणि तांकां आमी कंटेन करपाची गरज आसा. तांचे इश्यूज आसा ते सॉर्ट आउटय करपाक जाय की जांचें टेस्टिंग जाल्लें आसा आनी नेगेटिव्ह आयिल्लें आसा ते परत त्याच हातून वतात. हाजेर उपाय म्हणजे त्या सगळ्या लोकांनी आपापल्या घरान रावपाक जाय. तांणी आपापल्या घरानच सगळे व्यवहार करपाक जाय आणि भायर जर कोण भोंवता जाल्यार तांकांय थंयसर तांकां भायर भोंवपाक दिवपाक जायना. ही आयची थंयची गरज आसा. ना जाल्यार परत हाजो व्हायरस ताका हाजे कंटेनमेंट झोन आसूनय एकमेका कडेन मिसळप जें जातलें. जेवण खावणाचे काय बंदोबस्त करून आसलेली. 3 दीस जाले जेवण तांकां सारकें पावून आसलेलें. भायर वचपाकूय दिना, कोण हाडून दिल्यार तेय घेयना, अशे प्रमाणे 3 दीस जाले. हे लोकांचे भायर त्रास जावपाक जायना, बाकीचे वास्कोकारांक त्रास जावपाक जायना. आमी रिस्क घेतली आमची जिवाची आणि आमी थंय भोंवतात. पिटी कलेक्टर मामलेदाराक फोन केलो, ते बाबडेत आयले, लास्टाक आयले आणि मागीर तांकां एसेन्शियल जे तांकां जेवणाक लागून जाय ते दिया म्हणून. सो आज जेन्ना ओपीडी स्टार्ट जाल्या, टेस्टिंग स्टार्ट जाला काय कितें? टेस्टिंग स्टार्ट जालें ना. हे जनरल ते बीन डॉक्टर दवरला, ते जनरल कोणाक तकली उसयता, कोणाचे हॉटेल उसयता, कोणाक आनी कितें अशे जनरल पर्पसाक लागून तेमी दवरलेले आसा. कोणाची भुरगीं समज बारीक सीक जाता बी रडटा बिडटा जाल्यार तांकां लागून तेमी हेका हितून हेजे बद्दल कोरोना व्हायरसाचे बद्दल कांयच टेस्टिंग चालू जालें ना. सो हांव तुमच्या लागीं तेच मागतालो, हांव सीएमा कडेन हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता की जाता तितले तेमी बेगीन हे टेस्टिंग स्टार्ट करून सोंपोवपा जाय. चॅक केला, टेस्ट केल्ले आसा, थोडे जाण टेस्ट करून घरा कडेन येयला आनी ते ओके म्हणटा. तांकां सील आउट करपा जाय की बाबा हांकां कांय प्रॉब्लेम जाल्ला म्हणून. आनी दुसरें म्हणटा ते हांव तेमी भायर सरपा जायना. नाजाल्यार तांकां एक अशें आसपा जाय, तांकां एक अशें करपा जाय, नाजाल्यार समज कोण भायर सरलो तो मेवलो जाल्यार तांकां 2 म्हयन्याक लागून हॉस्पिटलान आमी दवरतले अशें बॅडाचेर आनी भायर सोडचे ना अशें म्हणून. खंय तरी स्ट्रिक्टनेस अशी मेवडी जाल्यार तो लोक भोंवपाक मातसो फुडें फाटीं सरतलो.